हां ब्लॉक झालेलं ते घरान कोण नासलो मरे. मला नसले ते पण काय नाही इथं काम. पुढे पै रे. गॅस सिलेंडर काढला रे आम्ही. तो ऑन द स्पॉट आमची विटेचा बरोबर सकाळपुढे हे झालेले बाहेर वर काढण्याची बेडरूम नो म्हणून बरं. त्यांच्या वटेतल्यान माल पडला त्या रूमातल्या. बेडरूम झाला गेला. ते आता मागता की प्रोटेक्शन वॉल बीन अशें कितें बांदून दिवचें म्हणून तुमचें म्हणणें कितें आसा हेजेर? ताका प्रोटेक्शन वॉल अर्जंट एक्चुअली बांदपाकूच जाय आसलें. हांवें हेज्याय पयलीं ताका प्लॅन करूंक लायला. तो खंय उरला तो पळयता ताका दुसरी सायडीन रोडाच्यान प्रोटेक्शन वॉल जी आहा पळय न्ही ती कंप्लिटली बांदून दिली वयतली. त्याच बरोबर ताचो मेजर लॉस जाला तांकांय कॉम्पेन्सेट करपाक जाय ते तकलेन आहा. देवाची कृपा की जिवीत हानी कांय जाली ना. ही इतकी देवाची कृपा आसा कारण आमी बाकीचें कितें जालां तें भरून काडूं शकता. जिवीत हानी आमी भरून काडपाक शकना. एनी ऑफ सरकारा कडल्यान जांकां कितें जो मिनिमम सपोर्ट मेळपाक शकता मॅक्झिमम कितें मेळूंक शकता तो आमच्या कडल्यान दिलो वयतलो आनी जी प्रोटेक्शन वॉल आहा ती फूल फ्लेज काडली वयतली. त्याच्या पयलीं एक गाडी मारलेली हांगा. आमी हेज्या पयलीं कंप्लेंट केल्ली कोणी ना. ही आतां एक्सिडेंट जाला हो तिसरी खेप. गाडी सादारण 5:30 सुमार हांगा गाडी हाडून मारली. त्याच्या पयलीं रातची एक मारलेली हाडून. त्याच्या पयलीं अशे 3 फावटी एक्सिडेंट जालो हांगा आनी तितके फावटी कोणीच हें घेवंक ना. हांव सरकारा कडेन मागता हांगा आमकां कसलो सपोर्ट गाडी घेवपा खातीर कसलो तरी सपोर्ट दिवचो घालचो आनी तशेंच आमकां येता घरा बद्दल हेल्प करचो. हें आतां घर आहा पळय न्हू आमचें फूल घर हाडलेलें आहा. फूल सगळें डॅमेज जाल्लें आहा. तशें तेवटेनूच डॅमेज जाल्लेलें आहा आनी अख्खें फूल सगळें गेलां. आनी अशें खूब फावटी एक्सिडेंट जावन प्रत्येक जाणांक आमी हें करून हांगा काडटा. काल एक गाडी थंय एक्सिडेंट जालो. थंय काल एकटो हें जालो. हांव सरकारा कडेन मागता सरकारान मातशें हें लक्ष घालून कितें तरी आमकां हेल्प करपाचो आनी फूल आमचें हें डॅमेज जालां घर तें सारकें करून दिवचें. हे ड्रायव्हराक सुद्दां सादारण आमी ताका काडला म्हज्या फ्रेंडान तेणी आपूण देंवोन ताका वयर सरून काडला भितून आसलो तो. आनी सांगपाचें म्हणल्यार खूब त्रास जाले आमकां ताका काडपाक. कोणूच येवंक ना भायर दर्यान मागीर येतले आतां. आनी मातशें तुमी हेल्प करपाचो इतक्यात मागता. आणि अशी लायनीची वायर घरा वयल्यान वायर गेल्या ती आमी सांगलेली पयलीं ती कांय हें करून आतां फूल लायन ती चालू आसली ती आमी तांकां आपोवन हें करून आमी बंद केली. आनी लायटीच्यो म्हणजे फूल खांबच घरा वयल्यान गेला. 3 खांबे पडलेले आहा फाटल्यान आनी फूल घर डॅमेज जावन अर्दे तेवटेन ते फूल रोलर आहा पळय न्हू ते सगळे तेवटेन गेल्ले आहा. तुम्ही कितें मागता सरकारा कडेन की घरा वयल्यान लायन गेल्ली आसा घरा वयली लायन गेल्या ती आमी मागता की तेंच्यांनी मातशें खंय तरी दुसरे वटेन ती लायन व्हरची आनी आमकां मातसो हेल्प करचो अशें म्हणटा. ही आतां ती तिसरी खेप वायरी पडल्या घराक.
पेटलेल्यो रातच्यो पूल लायन हांगा सगळे घराच्या लोकां वयल्यान लायन गेल्ली आहा म्हणून आतां घेताना आतां दुसरे वटेन तेंच्यांनी लायन घेवची हें मागता तुमचे लोक कितले म्हणजे आमचे लोक टोटल लॉस लॉस साधारण टोटल आमचे घराचे तुम्हाला 10-15 लाख तर फूल घर डॅमेज 10-15 लाखाचेर वयतले लॉस जाला आनी फूल सामान गेलें आमचें फ्रीज आसा टीव्ही आहा ते सगळें सामान गेल्लें आहा परत त्या घरांतले तेवटे ते गेल्ले आहा कितले लोक घरान आसले घरांत टोटल आमी 6-7 जाणां आसा 6 जाणां सुमार आनी तेवटे म्हणून सकाळी ती न्हिदलेली इंजरीज काय ना इंजरीज अशें कांय ना फक्त सामान डॅमेज जाला आणि कितल्यांक घडना ही ही 5:30 5:30 5:30 गाडयेच्या ओनरा वांगडा कितें उलोवप जालां तुमचें गाडयेचो ओनर अजून येवंक ना येता म्हटलं पण अजून काय ना कितें फोनार बीन अशें उलोवप जालां आमी तेजे दुसरो एकटो आहा तुजे कडेन ओनर जालो तो म्हणाला पात्रांव हांव फोन करता पात्रांव म्हणून सांगला पण अजून काय तेणी कितें एश्युरन्स बीन दिला तुमकां कितें अजून लुकसाण काय दिवंक भरपाय ना अजून काय तो येवकूच ना हांगा आमी सकाळच्यान हें करता पण तेचो एक मनीस येयल्लो आहा तो बसला हांगा पण तो ताका सांगता म्हणटा अजून काय तेजें तें हें ना आमकां काय सोनल शाणू नायक हे आमगेर आयज सकाळी 6:30 ट्रक पडलेलो आसा आनी हेच्यान पयलीं आमचे खूब अशे पडोन घर कोसळ्ळेले आसा आतां हे सामकेंच कोसळोंक पावला आनी आतां हेच्यान फुडें ट्रक काडटना सुद्दां आतां सगळें कोसळटलें म्हणटकूच आतां सीएम येवन गेला सो आनी घरानू आमच्या कोण कामाक ना कामाक आसलेले जाल्यार थोडे कितें हेल्प करूं शकताले पेरंट्सांक म्हज्या पण आतां कांयच ऑप्शन ना आमचें तरी मातशें म्हाका कामाक समज लायल्ले जाल्यार हांव कितें तरी हेल्प करता आसलें आतां सीएम येवन गेला तेणी मातशें कानार मनार घेवन आमचें हेल्प करची आमकां शीतल शाणू नायक सगळे विठ्ठलाक आमची तिसरी फाट दोन ना अशें गाडयेन मारले धपके मारले गाडयेन खूब फावटी मारले आनी ही तिसरी फावट चालूच आसलेल्यो लायटी चालूच लायटी आसल्यो आनी हांव भायरूच न्हिदलें ती आयजूच हांव न्हिदलां थंय उरलें नाल्यार सदींच हांव 5:00 उठ्ठां आणि तुम्ही आता सरकारा कडेन कितें मागता आमकां कितें तरी मदत करची सरकारान बांदून तरी दिवचें आमकां हांवें तेंचे कडेन खूब फावटी उलयलें पंचा कडेन बी घरार सदींच उठून गाडयो मारता तेन्ना आमकां खंय तरी 100 मिटर जागो दी म्हणून सांगलेलें तेंकां हांवें आणि हांगासर आता सध्या तुम्ही रावता थंयसर तुमकां कितें दिसता बाबा रस्त्याक कुशीक एक प्रोटेक्शन वॉल बांदची अशी सांगलेलें न्हू ती आमी तेंकां सांगलेली ती बांदून भिंत संरक्षण भिंत आमकां बांदून दिया म्हणून तेंच्यांनी काना मनार घेतली ना बरोवन व्हरता अशें परत जायत रावल्यार तुमी हांगा समज जर न्हिदलेली आसत जाल्यार कितें जावपाचें आमी सदींच परत जालें जाल्यार आमी कितें करपाचें संडासाचेर गाडी येयली ती संडासू आमचो हें जालो फाटल्या दिसांनी तो आमी सारको करून घेतलो आमी परत सांगात आसली सायबाक राणे सायबाक सदींच आमकां हें अशें जाता एक्सिडेंट तेन्ना आमकां खंय तरी 100 मिटर जागो दी म्हणून सांगलेलें तेका हांवें तेजे कडेन उलयल्लें हांव आता तुमच्या हांगासर म्युन्सिपालिटी न्हू ना आमकां पंचायतीचो मनीस बीन कोण येवन पळोवन बीन गेला येवन पळोवन गेलो पंच हांगाच आसा कामाक वचोंक ना पंचान तुमकां कितें सपोर्ट करता म्हटल्यार पंचान सांगलो सपोर्ट आनी तेन्ना म्हणून सपोर्ट तेणी केल्लो आमकां पंचानूच तेणी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो आनी आतांय बीन ते हांव म्हणटा कितें सरकारान आमकां खंय तरी 100 मिटर जागो दिवन आमकां खंय तरी जागो दिवचो बांदून तेणी घर आमचें कोणूच खंय कामाक ना म्हाजो घोव आतां असोच बेकार देवळान कामाक आसता आनी चेडूं म्हाजें शिकलां आतां तेजे अजून मेरेन घरान कोण सरकारी नोकरेक ना कोणूच ना आणि अशें तुमकां प्रत्येक फावटी लॉसीस जायत आसता सरकारा कडेन हांव इतकेंच मागता म्हाजें आतां चेडूं आतां शिकलेलें खंय तरी कामाक तेणी लावचें खंयच कामाक आमी ना